Nehemias chapter 13. पोरजेक मोइसेसाच्या पुस्तकांतलें वाचताले तेन्ना तातूंत तांकां अशें बरयलोलें मेळ्ळें. खंयच्याच आमोनिताक जावं मोआबिताक देवाचे सोबेंत प्रवेश करूंक दिवं न्हय आनी अशें सदां सदांकाल जातलें. कित्याक इस्रायलितांच्या आदाराक जेवणाक आनी उदकाक तीं पावली नात, पूण उरफाटें आमचेर श्राप पडूंक तांणी आनी हे विरुद्ध लेगून बालामाक भाड्याक घेतलो, पूण आमच्या देवान श्राप आशिर्वादान बदल्लो. समूत आयकल्या उपरांत तांणी सगळ्या विदेशांक इस्रायलांतलीं भायर आयलीं. नेहेमियासाचें दुसरें कार्य. पूण ह्या आदीं यादनिका एलियाशिबाक देवाच्या घरांच्या कुडांचेर कारभारी नेमलोलो आनी तोबियासा कडेन ताका सोयरीगत आसली. तोबियासाक ताणें एक विस्कोळ कूड तयार केलोलो आनी हातूंत ताणें ओरोव धान्या बेटो, गोंदरोस, आयदोणां आनी ओरोव धान्याचो धावो वांटो, दाखवेलीचो सोरो आनी तेल दवरलें. हें सगळें उपदेसा प्रमाणे लेवितांक, गावप्यांक, दार राखण्यांक, यादनिकांच्या उदर पोसणाक दिलोलें. हें सगळें जालां तेन्ना हांव जेरुसल्याक नासलो, कित्याक बाबिलोनियेच्या राजा आर्ताशर्शसाचे राजवटकेच्या 32व्या वर्सा हांव राजाशी गेलोलो. कांय काळां पातशायाची रोजा मागून हांव जेरुसल्याक आयलो आनी तोबियासाक देवाच्या घरांतल्या राजवाड्यांत एलिशाबाक एक कूड तयार केलो. हांवें एकदमूच खोंतवलो आनी हांवें तोबियासाच्या घरांतली सगळी मुस्तायकी कुडांत आसली ती शेवटून भायर रस्त्यार उडयली आनी मागीर बश्टवलोली कूड सारकी नितोळ करूंक लायली आनी देवाच्या मंदिरांतलीं वापरतालीं तीं आयदोणां, जेवणा खाणाच्यो बेटो आनी धूप हें सगळें दुसऱ्याक हाडूंक लायलें. लेवितांक जें कितें मेळूंक जाय आसलें तें मेळो ना जालोल्यान ते आनी गावपी सेवाधर्म चलोवपी आपल्या शेतां भाटांनी गेले म्हूण हें म्हज्या कानार पडलें. मागीर अधिकाऱ्यांक हांवें सामकें तापोवन काडलें. देवाचें मंदीर कित्याक सांडून दिलां काय म्हूण हांवें विचारलें. हांवें सगळ्यांक एकठांय करून तांकां परत तांच्यो जुट्यो आनी कारभार दिली आनी आख्ख्या जुडान आपलो ओरोव धान्यांचो धावो वांटो, दाखवेलीचो सोरो आनी तेल गुडावान धाडलें. गुदावांचे देखरेख कशें यादनिका शेलेमियाक, देवशास्त्रिया जाडोकाक, लेवितां मोदल्या एकल्याक पेडायासाक, हांचो आदारी कसो जाकुराच्या पुताक हानानाक, मतानियासाच्या पुताक हांचेर पातयोन येता अशें हांकां लेखताले देखून हांवें तांकां नेमलें. आपल्या सोयऱ्यांक वांटून दिवपाचें हें तांचें काम. सायबा, ह्या वावरा पासत म्हजी याद धर. म्हज्या देवाच्या मंदिरांत आनी तातूंतल्या उपासना संबंदी बरो वावर हांवें केला, तो पुसून उडोवं नाका. त्या दिसांनी लोक जुडांत सोनवारां दाखो मोडटालो तें हांवें देखलें. हेर धान्याचे पेंडके भरून सोऱ्या धाकां, अंजिरां आनी वेगवेगळ्या जिन्सां सयत ओजीं, जीं सोनवाराचीं जेरुसल्याक हाडूंक जाय आसलीं तीं गाडवांचेर घालताले. जेवणा खाणाचे जिन्नस तांणी विकचे न्हय म्हूण हांवें तांकां मना केलें. जेरुसल्यांतूच तिरांतले लोक रावताले, तेय मासली आनी सगळ्या तरेच्यो वस्तू शारांतल्या आनी जुडेव लोकांक सोनवाराचे विकताले.
जुडांतल्या अधिकाऱ्यांक हांवें सामकें सोलून काडलें. सोनवार पासून बोश्टावपा सारकी कसली ही हलकटपणां. तुमच्या पुर्वजांनी अशेंच करूंक ना? देखूनच देवान आमचेर आनी शाराचेर इतलें अदृश्ट हाडलां काय ना? सोनवार बोश्टावन इस्रायलाचेर आनिकूय दळदीर आयिल्लोलें तुमकां जाय? म्हणटच सोनवार पावता पावता जेरुजाल्याच्या दारवंट्याचेर कालोक पडूंक लागताच दारां धांपपाक आनी सोनवार सोंपल्या बगर तीं उगडूं न्हय म्हूण हांवें तांकां हुकूम घाल्लो. सोनवाराचो कसलोच माल भितर घेवन येना जावंक थोड्या म्हज्या खाशाच्या चाकरांक दारवंट्यांचेर रावूंक लायलें. म्हणटच 1 वा 2 पावट वेपाऱ्यांक आनी सगळ्या तरांच्या माल खोपूंक आयिल्ल्यांक जेरुजाल्या भायरूच रात सारची पडली. तेन्ना हांवें तांकां बरेंच भिवन काडलें आनी तांकां म्हणलें, कोटा फुडल्यान आख्खी रात तुमी कित्याक सारतात? परत अशेंच तुमी कोश्शात जाल्यार हांव कारवाय करतलों. तेन्ना सावन सोनवाराचे ते याद आनी केन्नाच दिश्टी पडले नात. सोनवार पवित्र दीस पाळचे निमतीन लेवितांनी आपली शुद्धी करून दारवंट्यांचेर पारो करचो म्हूण हांवें तांकां हुकूम घाल्लो. सायबा, हे म्हजे कोडणेचो उगडास धरून तुज्या व्हडा विस्वाशी मोगान हांव तुका शरणा येतां. तेन्नाय आशदोदीत, आमोनीत आनी मोआबीत हांच्या बायलां लागीं लग्न जालोले जुदेव लोक म्हाका सांपडले. तांचीं भुरगीं बालां सुमार तांतलीं ओद आशदोदकारांची भास उलयतालीं. तांकां जुडांतली भास येनासली. तीं आपआपले जातींची मिसफळ भास उलयतालीं. हांवें तांकां बरेंच भिवन काडलें आनी तांचेर शिराप सोडले. तांतल्या जायत्यांक मार घाल्लो आनी तांचे केंस कातरून देवाचेर सोपूत घेवंक लायलो. तुमच्या चलयांक तांच्या चल्यां कडेन लग्न करची नात आनी तांच्यो धुवो तुमच्या चल्यांक हाडची नात आनी तुमी तांचे कडेन लग्न जावची नात. इस्रायलाचो राजा सोलोमन असल्याच बायलांक लागून पातक करूंक पावलो ना? जोरूय इतल्या राष्ट्रां मदें ताचे असलो राजाच नासलो. तो देवाचे अपुरबायेचो जालोल्यान देवान ताका आख्ख्या इस्रायलाचो राजा केलोलो. तरी विदेशी बायलांनी ताका पातकांत घालो. इतलो व्हड अपराध तुमी आदारलो तेन्ना देवाच्या आज्ञांक तुमी पाळलो दिलो? परक्या उस्तोऱ्यां लागीं लग्न जावन देवाचो विस्वास तुमी भोंगयलो काय ना? मुखेल याज्ञीक एलियाशिबाच्या पुता जेरोहियादाच्या पुतांतलो एकलो होरोनकारांतल्या सानबालाताचो जावय आसलो. म्हजे मुखावेलो हांवें ताका धांवडावन घाल्लो. देवा म्हज्या याज्ञीकपणाची आपली मानसुगी तांणी वाऱ्यार उबयली आनी याज्ञिकांनी आनी लेवितांनी केलोलो कोरार मोडलो. देखून हें तुवें मनांत दवरचें. अशें हांवें तांकां porke-ponnantle nitoll करून dôr-eka यादनिकाचें आनी लेविताचें काम कोसलें तें तांकां tharailem. तशेंच लाकडाचें orponn आनी prothom, utpon'n haddchelo vellui tharailo. ह्या म्हज्या बऱ्यापणाचो उगडास कर देवा म्हज्या. देवाचें उतर